नमस्कार, हांव सपना सावंत आजच्या ह्या कार्यावळीक तुमकां येवकार दिता। जशें की तुमकां खबरच आसा की श्रावण म्हयनो लागिल्लो आसा आनी श्रावण म्हयनो म्हटलें की कितलेशेच सण आनी ते कितलेशेच सणां मदलो एक सण जावन आसा रक्षाबंधन। रक्षाबंधन म्हणजेच भयण भावाच्या नात्याचो एक दीस, एक सण। रक्षाबंधन म्हणजेच राखयेचो दीस। ही राखी कशी? ही बांदून दी। थँक्यू। तर माझी राखी तयार आसा आणि तुमची? रक्षाबंधन आयले की कशी एक भयण तयारी करपाक लागता, राखी सजयता आनी तशेंच आरतेची थाळी माये मोगान आपल्या हातीन तयार करता। थोडी उतरां कितली सोपी आसता ती म्हटल्यारूच ताचो अर्थ आमकां समजून येता। जशें की रक्षाबंधन, रक्षा आनी बंधन म्हणजेच एक राखण करणारे बंधन। जेन्ना एक भयण आपल्या भावाक राखी बांदता तेन्ना तोच भाव आपल्या भयणीक हे आश्वासन दिता की तो सदैव तेची रक्षा करतलो, ताचें राखण करतलो। अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा ज्यो रक्षाबंधन ह्या नात्या कडेन जुळयल्यो आसा। चला तर त्योच गोश्टी आतां आमी जाणून घेवया। रक्षाबंधन एक आख्यायिका आसा, पांडव आनी कौरवाच्या काळांतली गजाल ती। एकदा कृष्णाच्या मनगटांतले रगत येवपाक लागले। पांडवाची धर्मपत्नी आशिल्ल्या द्रौपदीन ते पळयना फुडें आपल्या रेशमी साडयेच्या पदराचो कुडको काडलो आनी तो तिच्या मनगटार बांदलो। द्रौपदीच्या ह्या सेवेन कृष्णाचें मन भरून आयलें आनी तिचें हें रीण आपूण 25 वर्सां फारीक करीत रावतलो अशें उताय कृष्णान दिलें। खडेगाड योद्धा आशिल्ल्या 5 पांडवाची धर्मपत्नी कृष्णाचेरूच सदांच चड अवलंबून आसताली। कृष्णान आपलें उतर खरें करतना कौरवांनी तिचें वस्त्रहरण करपाचो यत्न केल्लो त्या वेळार तिचें रक्षण केलें। त्या वेळेसान भयणीचें संरक्षण करपाची परंपरा चालीक लागली। ह्या दिसांनी आमी बाजारांत गेलीं जाल्यार कितल्योश्योच रंगबिरंगी राखयो आमकां लावलेल्यो दिसतात। खंयची घेवं आनी खंयची नाका तेंच कळना। पूण हेच राखयो आमी आमच्या स्वताच्या हातीन केल्यो आनी आमच्या भावाक बांदल्यो जाल्यार कशें दिसतलें? पळयात, चिंतल्यारूच इतली कशी जाता आनी खऱ्यांनीच करून पळयलें जाल्यार तर आमच्या वांगडा आसा स्नेहा वाडकर, जो आमकां राखी कशी करता तें दाखयतलें। तर स्नेहा, तूं आज आमकां राखी कशी करता तें दाखयतलें, पण ताचे पयलीं तुका एक ल्हानसो प्रश्न आसा। रक्षाबंधन म्हणजे तुज्या मतीन कितें, कित्याक करता? रक्षाबंधन म्हणजे भाव भयणीचें अतूट नातें। एक श्रावणांतलो एक सण, भाव भयण भावाक राखी बांदता आनी भाव रक्षण करपाचें आश्वासन दिता भयणीक। चला तर आतां राखी कशी करता तें आमी पळोवन घेवया। तर स्नेहा, हांगासर आमकां इतल्यो रंगबिरंगी राखी दिसून येता, तर हेच्यातली तुमकां खंयची राखी करून दाखयतले?
ही करून दाखवूया आमी सगळ्यांनी ट्रेडिशनल आसा आनी सोपी आसा करपाक ही करूया ओके चला तर सुरू करूया. हेच्या खातीर आमकां वूल लागतले रेड येल्लो कसले तुमकां जाय तसले फॅब्रीक ग्लू हो एक तरेचो थ्रेड हो एम्ब्रॉयडरीचो थ्रेड डिफरंट टायप कलरचे कुंदन आनी हो हातीक बांदच्या खातीर आमकां धागो लागतलो. सो सर्वात पयलीं आमी वूल घेवया. हे डबल कलर नाल्यार एक सिंगल कलरचे पण येता ते आमकां कितके जाय तितके कापून घेवपाचे पयलीं. मागीर हातीर अशें धरपाचे आनी अशें फिरयत रावपाचे क्रिस क्रॉस. आनी इल्लो धागो काडपाचो तो बांदच्या खातीर हांगा. मागीर हे हांगा कट करपाचो आनी हो हांगासर कट करता आनी हांगा धरून अशें रोल करप म्हणजे तो रावंड तयार जाता. खंय एक्स्ट्रा धागे आसा ते अशें कट करून उडोवपाचे. तसोच गोल धागो घेवपाचो एम्ब्रॉयडरीचो जो धागो आसता तो आमकां बाजारान बी मेळटा आसतलो. हय खंयचे एम्ब्रॉयडरीचे सगळें सामान गावता थंय गावता. तसोच होय तसोच रोल करप. स्नेहा तो कितली फावटी रोल करप आसता? जाय तितको म्हणजे तुका कितकी अशी रावंड जाय पळय तितको रोल केलो जाता. तुज्या आवडी इतके म्हणजे जितके तुका रुंद जाय तितके जाय जाल्यार बोटां स्प्रेड करून रावंड व्हडलो जातलो लागीं करून लागीं. ही गाडचेन बांदता ती कट्ट बांदपाची आसता. हय नाल्यार ते सगळें सुट्टलें ते मागीर आमी कट करता न्ही ती तशेंच परत कट करप. परत मदीं धरून तुमी हें करप हालोवप म्हणजे ते सगळे 6 थ्रेड्स आसता ते सगळे सेपरेट जाता हेजे. ओके. मागीर हो हेजे असो सेंटराक धरप. हो धागो पयलीं कट करप ना रेड जो आमी बांदला तो असो मदीं धरप. त्याचो धागो आसता तो कातरपाचो आसता. तो मागीर हेका बांदपाक हेल्प करता जाता. हे जालें मागीर ह्या धाग्याचे अशें आमी स्पायरल करता पळय तो जितको जाय तितको स्नेहा ह्यो जो धागो आसा ते धागे अशें कितें म्हणटा म्हणजे तो असो सगळें सामान गावता पळय थंय असो धागे गावताय. ते राखीचे धागे म्हटले काय गावता. ते अशें अशें स्पायरल रोल करीत वचप. पयलीं हेका असो मातसो फॅब्रीक ग्लू लावन घेवपाचो एंडाक. तो हातीर धरप आनी असो रोल करीत वचप. मदीं मदीं तेका फॅब्रीक ग्लू लायत वचप. एक हार्ड कवर घेवप आनी तेजेर तो स्पायरल लावप म्हणजे मागीर घट्टा तो. रोल करीत वचप. ओके. ह्यो जो तुमी आतां हार्ड कवर घेतला तो जस्ट फॉर द सपोर्ट कित्याक नाल्यार ते रावंड जायना न्ही म्हणून. आनी ते ग्लू सुकपाक टायम लागता थोडो. ते स्पायरल जो तुमी जो हार्ड कवर घातला तो तसोच दवरतलो की मागीर जाय जाल्यार त्या शेपीन कट करूं येता. ओके. कित्याक नाल्यार तो सपोर्ट उरना. ती स्पायरल करून ताका अशें मातशें दवरचें पडटलें आसतलें सुकपाक ग्लू सुकपा खातीर. सो तशें कितें स्पेसिफीक टायमींग आसा म्हणजे 15-10 मिनटां 10-15 मिनटां पुरो. अशें रावंड रावंड स्पायरल करीत रावप. आतां सुकतकूच तें कट करून घेवपाचें.
शेपील ते रावंड. मागीर तेजेर असले कलरींग कुंदन नाल्यार कसलो रेड कसलो स्पेसिफीक लावं शकता तुमी कुंदन. हे बाजारान इजिली अवेलेबल अशा. मी आसा ते एका ज्या हातीक बांदपाक जो धागो आसा ताजेर बांदया. असो सेंटर असो काडून घेवपाचो आनी हेजे वयता एक्स्ट्रा धागे दवरल्यार पळय तेंच्या मदीं दवरून बांदपाचें. मागीर एक्स्ट्रा आसा ते त्या सायजीन कापून घेवपाचें. ही राखी तयार जाल्ली आसा. आतां भावाक बांदपाची. खरेंच ही राखी खूब सुंदर केल्या तूं. तर स्नेहा, तू आमकां इतली सुंदर राखी करून दाखयली म्हणून हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा. अशी ही सुंदर राखी आमकां आयज स्नेहान करून दाखयल्ली आसा. खरेंच खूब सुंदर.